4 फावटी हांवें पेडण्यां वेंचणूक लढयल्या आनी 4य फावट हांव वेंचणूक जिखला. मडगांव म्हजो जल्म आनी पेडण्यां म्हजी कर्मभुमी. 2027च्या वेंचणुकेंत हांव पेडण्यांत वेंचणुकेक उबो रावतलों म्हूण आदलो पर्यटन मंत्री तशेंच पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकार उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बाबू आजगांवकाराचो जल्म हो मडगांव जालो आनी कर्मभूमी माझी पेडणे. ओके 4 टाइम इलेक्शन हांवें पेडणे लढयला, 4य टाइम हांव जिखला. आनी हे फाटी 2027 पेडण्याचो म्हाजो मतदारसंघ आसतलो आनी पेडणे हांव निवडणुकीक उबो रावतलो. ओके पार्टी डिनाय केल्यार बी तुम्ही लढटले? कितें? बीजेपी पार्टी तुमकां तिकीट दिना जाल्यार बी तुम्ही लढटले? तो प्रश्न मागीर, पण पेडणे हांव रावतलो हे 100%. ओके हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो, बीजेपी बरोबर हांवें प्रामाणीकपणान काम केलां आनी बीजेपी बद्दल हांव काम करीत आसा. ओके ही पार्टी डिनाय केल्यार तुम्ही आसा पेडणे आसा तुम्ही? तो प्रश्नच येयना. हांव पेडणे रावतलो. पेडणे रावतले तुम्ही? हा? अशें आणखी काँग्रेसीन वचपाक कितें आहा तुमचे प्लॅन फुडें? ते काय ना. पेडणे इलेक्शनाक आमी रावतलो हे फाटी 27. ओके बीजेपी ना जाल्यार इंडिपेंडंट? हांव ते तुका काय सांगीत ना. नो कॉमेंट्स इन ते. कळ्ळें तुका? सिर्फ पेडणे हांव उबो रावतलो इलेक्शना हे फाटी. कारण ती माझी कर्मभूमी, थंय हांवें काम केलां. हे फाटी इलेक्शनाक म्हाजो ते फाटी थंय रावतलो. ओके ओके